Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आपण तुम्ही पेपर वाचता काँग्रेसीला अर्थ काय उरवना आता आणि काँग्रेसीचो अध्यक्ष आताच हा स्टेजीर असताना की स्टेटमेंट करता की हायन कितें करूंक जाय जो मनीस केन्ना आमदार जावंक ना पंच जावंक ना वो अमित पाटकर कोण म्हाका खबर ताणी विकते घेतले काँग्रेस पार्टी तो आनी मायकल लोबो 3 महिने बी काँग्रेसीन जावंक ना पूण कितें हा कोण खंयचो लेवलार आसता हांव त्या थरार वचूंक सोदिना पूण एक लक्षात घेवंक जाय आमी जो प्रवास केला भारतीय जनता पक्षान आतांच सांगले आमचे लिडर बसल्या आमच्या लिडरा कडल्यान शिकपाक गावले देशाचे प्रधानमंत्री कडेन शिकपाक गावले आमी बी आमचो प्रवास केला पण एक लक्षात घ्या कायदो म्हणटा तो मिक्का सिंग असो काय मायकल लोबो असो दोगांक सेम कायदो कोणाकूच आमी माफ करचे ना गोवा राज्य राखपाक आनी गोवा राज्याचे गोवन हेरिटेज आनी कल्चरली मेंटेन करपाक कालूच हांवें डिसिजन घेतला की केन्ना कोणी घेवंक ना डिसिजन की सगळे हेरिटेज स्ट्रक्चर जे आहा चर्चेस पासून सगळे मॉन्युमेंट्स एस पे ASI 100 मिटरा भितर कोणूच रिइम्पोज करपाक ऑन द रिजनल प्लॅन म्हणजे तेजे भितर कोण कन्स्ट्रक्शन जावचें ना बफर झोन 300 मीटर आसता 100 मिटराचे भितर कन्स्ट्रक्शन जावचें ना ते केलां त्याच बरोबर आतां तेंचे प्रेस कॉन्फरन्स जाले की हांगा चौकशी करतय म्हाका जे मनशाक अनुभव ना जो सादो मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तेज्या कडल्यान शिकपाची गरज ना हांव बरो MBA शिकला म्हाका कळटा म्हाजे कडेन एक्सपर्ट्स आहा आनी एक मिनीट आनी मायकल लोबोन जे कर्मां केल्या ते असेंब्लीन येवपाचेच आहा त्या बरोबर पार्टीचो अध्यक्ष कोण अमित पाटकर कोण त्यांनी ते विकते घेतले दोघांनी ते डील केला काँग्रेस कडे म्हणून दिगंबर कामत सारको लिडराक भायर उडोवन घराकडे बसयला एक मिनीट एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय थंय संकल्प आमोणकर आशिल्लो आनी कोण आशिल्लो पूण ह्या लोकांक भारतीय जनता पक्षान काम पळोवन आतांच हांवें सांगलां मनशाचें कार्य पळोवन ताका प्रमोशन 3 महिन्यान पयशे दिवन डिफेंडर गाडी काय रेंज रोवरान भोवले म्हणून ते लिडर जायना करप्शन जो कोण करता ताका लॉ वील होल्ड ऑन आणि ते असेंब्लीन आमी रिपोर्ट बाबा तुम्ही चेअरमन असताना कितले तुमचे स्वतःचे जमण्यो तुम्ही कन्वर्ट केल्या हे सगळे रिपोर्ट असेंब्लीन येतले आता उलोवन काय फायदो ना पूण आनी एक कितें आहा की आमकां लॉ जे म्हणटा ते कायदो सगळ्यांक सेम आहा कायदो काय एक मनशाक वेगळो दुसऱ्या मनशाक वेगळो आनी काँग्रेसीचे तुम्ही रोज वाचता पेपरान की BJPन जॉईन जावंक कित्याक ते सत्य भायर रावूंक शकना ही परिस्थिती जाली 50,000 crores स्कॅम त्याबद्दल सरकार कितलो गंभीर आसा हे पळय हे एक खात्याचो विशय न्हू हे मल्टिपल खात्याचो विशय ते सरकार पळयतले ते कितें पळोवंक जाय ते आरोप केलो म्हणून एका कितें क्रायम सिद्ध जायना आनी आरोप केलो म्हणून सगळे गोष्टी काय सिरियसली घेवपाची गरज आसाच पण त्याच बरोबर माझ्या डिपार्टमेंटाचे संबंधित कितें आहा जाल्यार हांव लक्ष घालतलो पूण हे जे विशय जो आहा जुवारीचो तुमी एक लक्षात घेवंक जाय जुवारी एग्रोकेमिकल आयली केन्ना आमचे गोंय राज्याचे पहिले चीफ मिनिस्टर दयानंद बांदोडकर चीफ मिनिस्टर माझे वडील रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना ती लिजार दिल्ली इंडस्ट्रीज चलोवपाक हांगा धंदो करपाक तांकां दिवंक नाशिल्ले विक्री करपाक माझे ठाम मत असेंब्लीन हांवें जे मांडलां ते इंडस्ट्री खातीरूच वापरूंक जाय हांव इंडस्ट्रीज मिनिस्टर तेन्ना आसलो ते म्हाजे तेन्नाचे मत आशिल्ले आयज म्हाज्या खात्यान जे खंय वायलेशन जर जालां हांव ते चॅक करतलो आनी ते बंद करतलो पूण आयज हो विशय जो तुमी म्हणटा जुवारीचो हे मल्टिपल खात्याचो विशय आहा ते मुख्यमंत्री लक्ष घालपाची गरज आहा